न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांत बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें घडणुको घडल्या आणि आमच्या सब एडिटरांनी बातम्यांक त्या आकार कसो दिला सगळ्यान पयलीं वचून विचारया आमच्या उत्तेजन खंयची बातमी केला। आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जो जमीन हडप प्रकरणात आणि हेर गुन्यांवांचो मुखेल आरोपी जो सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काडला आणि ताका खंय बंदखणींतल्यान पळपाक IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकान मजत केल्या। तशेंच तोय बीन फरार आसा आणि पुलिसांनी ताका सोदपा खातीर सद्या 5 टीम तयार केल्यात आणि पुलिसांच्यो टिमी ज्यो आसा त्यो रेल्वे स्टेशनांनी आणि हेर सुवातींनी धाडल्यात आणि ताचेर खंय अमित नायकाचेर कडक कारवाय करतले अशें जी DIG वर्षा शर्मा आसा तेणी सांगलेलें आसा। ही एक म्हत्वाची बातमी जाल्लेली आसा आणि ह्या प्रकरणात जे ऑपोजिशन आसा जे तांच्यांनी खंय तिडक उक्तायल्या आणि जो अधीक्षक आसा SP राहुल गुप्ता हांणी राजिनामो दिवचो ना जाल्यार तांणी ताका निलंबीत करचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्लेली आसा। आणि तिसरी बातमी जी म्हटल्यार फाटल्या कांय दिसांच्यान जे मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाचे आसले ते आतां 20 डिसेंबरा उपरांत जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। कांय मंत्र्यांक काडून नव्या चेहऱ्यांक आतां संद मेळटली अशी माहिती मेळ्ळ्या। आतां जे संसदेचे जे शियाळे अधिवेशन चलता ते सोंपल्या उपरांत रोखडेच मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो अशी माहिती मेळ्ळ्या। आणि तिसरी जी बातमी आसा ती सद्या गोंयांत सद्या जे तरणाटी पिळगी आसा ती उक्त्या सुवातेर वचून सोरो पियेतात आणि ते बाटल्यो फोडटात, सो चेडवांची छेडछाडूय करतात। अशे प्रकार ह्यान फुडें खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा। तर ह्यो बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। तर 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां उत्तेजन सांगल्यो। एक म्हटल्यार मंत्रिमंडळाचो फेरबदल जो जावपाचो आशिल्लो। महाराष्ट्रांतली वेंचणूक जाल्या उपरांत ही गोंयच्या मंत्रिमंडळांत फेरबदल जावपाची चिन्नां खंय तरी दिसताली, पूण महाराष्ट्रांतलो वेंचणूक जावन थंयचे निकाल सुद्दां जाहीर जाले। थंयचे मुख्यमंत्री पद उपमुख्यमंत्री पद सद्या फावो जाल्लेलें आसा, पूण थंयच्या आजून मंत्रिमंडळांत कितें गोंधळ चालू आसा तो सगळ्यांक खबरूच आसा। एका वाटेन एकनाथ शिंदेची नाराजगी थंय चालू आसा। आता हे सगळें प्रकरण निवतुकीच कदाचित मंत्रिमंडळ हांगासर फेरबदल जातलो काय म्हणून सगळ्यांची चर्चा आसा। अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां उत्तेजन सांगल्यो। आता ह्या फुडें ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा त्या मिनाचो जो हालींचो प्रश्न आसा तो सुटावच जायना। सो वेदांताची जी मायनींग आसा ती बंद आशिल्ल्यान जो थंयसर जे कामगार आहा की तांकां जो बरोच धोको बसलेलो आसा, तेंचें अशें म्हणणें आसा की मायनिंगेचो जो प्रश्न आसा तो बेगोबेग सुटावो करचो। ताका लागून ते आयज उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन तेंच्यांनी आयज दिलें आनी तेंच्यांनी मागणी केला की हो प्रश्न आसा तो सुटाव करचो। थंयसरले जे शेतकार आहा तेंचें अशें म्हणणें आसा की ह्या मायनिंगे लागून ह्या मायनिंगे लागून सगळें प्रदूशण जाता, तशेंच तांची जमनी आहा त्यो वयतलो अशें तेंचें म्हणटा। ताका लागून तांच्यांनी एक मागणी केला की तेंचे कडेन की तुमी ती दोगांय बसून हेजेर एक तोडगो काडया। आनी तशेंच आनी जो शेतकारान जो रस्तो बंद केला तो मुखेल रस्त्या वयल्यान तांकां मिनाची हे प्रिकॉशन सगळे पाळून ते म्हणटा आपूण येरादारी सुरू करता मिनाची। ही जी बातमी आहा तुमी CNP बुलेटिनाक पळयात। तशेंच दुसरी जी घडणूक आहा ती म्हणजे थिये
वाठारान एका घराक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटलेलो आसा आनी सुमार 15 ते 20 लाखाचें तांचें लुकसाण जालें तेंचें आनी लुकसाण जालें तशेंच उजो पालुपीदान वचून सुमार 20 लाखाची तेंची जी संपत्ती आहा ती वांटेली आसा. जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर पिळगांव जे खण येरादारी भितून जो शेतकार त्याच बरोबर जे ट्रक धनी कामगार जो संघर्श आसा तांच्या भितूरल्या भितून तुमी जो कितें तोडगो आसा तो सुटावो करा आनी विशय मेटया अशें थंय सद्या तांकां ताकीद दिल्ली आसा. उपजिल्लो अधिकारीक तांच्यांनी ट्रक धन्यांनी निवेदन दिलें आनी बेगिनांतले बेगीन येरादारी सुरू करा मिनाची म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा. तर हो आतां केन्ना प्रश्न सुटावो जाता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष फुडें या दिप्ती कडेन. राज्यात सध्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाची जी प्रकरणां आसात ती उक्ताडार येत आसात. खांडेपार गांवठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप सुरू आसा हें आतां उक्ताडार आयिल्लें आसा आनी कारण रातच्या वेळार थंय पंपाच्या आधारान ही जी आसा ती बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ती येरादारी लेगीत करतात. देखून थंयच्या थळाव्यांनी सध्या मागणी केल्ली आसा की हे जे रेंव काडपी माफिया आसात तांचेर खर कारवाय करची. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सादी रायबंदर पार्क केल्ल्या गाडयांचेर आंब्याचें झाड कोसळून त्या गाडयांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. सुदैवान त्या वेळार गाडयेंतूय कोण नाशिल्लो आनी थंय सरभोंवतणी कोण नाशिल्ल्यान ही जिवीतहानी टळ्ळी. ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो सविस्तर आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो ज्यो आमकां सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमकां सगळ्यो आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. हाच्या फुडें ज्यो बातम्यांची भर पडटली आनी फुडें कितें बातम्यो घडटल्यो त्यो सुद्दां आमकां ह्या 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. मुजरत हें बुलेटीन पळया. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश पुरबामणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. काल